मोगाच्या भाव भयणीनो, कॅनॉन लॉ 1098 फ्रॉड म्हणजे कितें घव कितें करता माहिती बायलेक फसयता काजराच्या अगोदर म्हाका एवढो पगार आसा माझा तेवढो पगार आसा तेवढो पगार आसा आणि मागीर तो काय काजार झाल्यावर मागीर काय किती कमाई काय नसता तेजी आणि मग बायल कितें करता फादरीक सांगता बायल घव म्हाजो कमयत ना काय ना हे ना ते ना मग फादर आले कितें म्हणून लगेच अनायनमेंट दितलो म्हणजे बायलांचीच ऐकता अरे फ्रॉड आसा तर फादर आले कितें म्हणून त्या घवाचे सॅलरी स्लीप पळोवचे असले त्याचे मेडिकल करूचे असले खुळो आसा कितें आसा हे आसा मग त्याचे काजार लावचे असले हे पॅरिश प्रिशस सगळे चुकी करतात आणि हे जे फ्रॉड आसा परत टोटल अजून एक सांगता तुमकां विलफुल एक्सक्लुजन ऑफ चिल्ड्रन कॅनॉन लॉ 1101 सेक्शन 92 ह्यो लॉ म्हणजे विलफुल एक्सक्लुजन ऑफ चिल्ड्रन म्हणजे कितें बायल कितें करत आसता पहिले 2 वरास भुरगे करूंक दित नासता भुरगे जाले की लगेच कितें आपणा अबॉर्शन करत आसता आनी मागीर फादर कडेन वचता फादर म्हाका भुरगीं जायत ना हे जाला आनी म्हाजो घोव ना म्हाका भुरगीं नाका अशें म्हणटा मग फादर आयलँड म्हणून लगेच अनायनमेंट लगेच हे देवाचे विरुद्ध आसना भुरगीं जायत आसता बायलेन कितें सांगितलें ना फादरीक लगेच तेंचेच ऐकता बायलांचेच ऐकताय लगेच अरे तुम्ही म्हाका सांगा तुम्ही आता विलफुल चिल्ड्रन ते बायलेचे सगळे ॲबडॉमन हे सगळे मेडिकल चेकिंग करूचे असले मागीर तेचे काजार लावचे असले असे खूप आसात रे बामट्यांनी फ्युचर हांव तुमकां सांगता अजून तुमकां सांगता भरपूर कॅनॉन लॉ आसात तुका सांगता हे पाठ आसात म्हाका सगळे हे बघा एक्सप्लेन करून सांगता म्हत्वाची कितें माहिती आमच्या लोकांकी जी कॅथलीक लोक असतात अनायनमेंट म्हणजे चर्चचो डिवोर्स तुमकां सांगता चर्चचो डिवोर्स आणि एक डिवोर्स कोर्टातलो असता आणि आमच्या लोकांकी डबल ज्युडिशियल प्रोसिजर कित्याक हे म्हाका तुमकां सांगूंक जाय ही फादर लोक असतात ना ही चुकीची मॅरेज हेच लायतात आणि तांकांच अनायनमेंट मिळता अरे तुम्ही सगळे प्रॉपर चेकिंग करून हे सगळे जो मेंटल आसा काय ना सगळे सर्टिफिकेट घेऊन मेडिकल सर्टिफिकेट हे सगळे काजार लावूंक जाय असले आणि तुमकां दुसरें सांगता फादर आलेक्झांडर मुलान कितें केलें 30 अनायनमेंट दिले आणि ते सगळे खोटे आसात माझ्या प्रमाणे ते खोटे आसा हांवें तुमकां सिद्ध करून दाखयलेले आसा आणि तांकां फादर आलेक्झांडर म्हणून सांगता वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड एकदा देवान जोडलेले तोडूचे ना तेणी कुठलेच तोडूचे ना ते मॅरेज ट्रायब्युनल आसा ना ते अबॉलिश करूंक जाय आणि पणजीचो जो ज्युडिशियल विकार तो पण तसलोच आसा ते गोवा इन्क्विजिशन ऑफिस आसा तो पण तसोच माझी केस तिकडे गेलेली हे सगळे केन्ना खुळे आसात आमच्या लोकांक तुम्ही केन्ना डबल ज्युडिशियल प्रोसिजर कित्याक करूंक सांगतात म्हत्वाचें कितें आसा हांवें जी बायल दुसरी केल्ली आसा ती कॅथलीक आसा आनी तिका ते हे जाय सॅक्रामेंटचे काज जाय म्हाका असले नसले गेले बोंबलत उडत गेले तेंचे सॅक्रामेंट बिफोरान हांव माझी तुमकां सांगता सगळे केन्ना गोव्याची जी गोवा 16th सेंच्युरी कितें आसली सगळी हिंदू आसलेली काय हे तुमकां माहिती गोवा इन्क्विजिशन सारखे सगळे सांगूंक गेलो की तुमकां म्हणटा ह्यो दुसरो वेलिंगर आसा ओके व्हिडिओ चांगलो वाटलो तर लाईक करा शेअर करा